काँग्रेसीचे कोणूच पक्ष सोडपाचे ना हो प्रश्नच येना. पक्ष सोडून वता म्हण हो बेठोच बोवाळ. महाराष्ट्राचे आनी गोयचे राजकारण वेगळे आसा म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयला. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. न्यू कमर आसा सो हे न्यू कमर्सांक जेन्ना आमचे पार्टी लिडरशीप जर गायड करपाना जाल्यार कोण करतले. सो हे गायडन्स आमकां तेवटेपासून मेळटा. त्या प्रमाणे आमी फाल्यां जो मुवमेंट तयार केलेलो आसा हो फ्लोर मॅनेजमेंट कसो करचो. आयज सगळ्या लोकांचे एक मोतीन दुबाव आसा म्हणटा पळय ते तुमी इलेक्शन जावच्या पयलो सगळे कडेन ओथ घेतलो, प्रॉमीस घेतली की आमी वयचे ना वयचे ना. आयज तेच एकठांय करपाक तुमकां त्रास जाता दिसता. आयज हो प्रश्नच येयना. एक आयज हांव तुका सांगपाक सोदता की बाबा कोणूच वचना जाल्यार प्रश्न येता कसो. तो प्रश्नच येयना. जेन्ना वोट घेतलेले आसा, एफिडेविट सायन केलेले सगळे आसा जाल्यार हो प्रश्नच येयना. आवाज कित्याक जाता वता म्हण आवाज कित्याक जाता बद्दल पळय हो आतां फर्स्ट टायम जाल्लो ना. हें पयलींच जाल्लो आसा. इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जालें, इलेक्शनाची कावंटींग जालें 10 मार्चाक गव्हर्मेंट जावच्या पयलीं तेन्ना हो आवाज जाल्लो. सो हे आसतात न्हू. आनी ही बीजेपीची स्ट्रॅटेजी संकल्प हो एकनाथ स्ट्रॅटेजी आसा बीजेपीची. हो आवाज करपाचो, लोकांच्या मायंडान कन्फ्युजन करपाचें आनी हें चालू आसा. हो एकनाथ शिंदे पॅटर्न काय कितें नाही, महाराष्ट्र आनी गोंया हे डिफरंट. गोंयांचे गोंयचे लोक आमकां पळयतात आनी जेन्ना गोंयचे लोक पळयता महाराष्ट्राचो पॅटर्न हो गोंयांत लागूंकच शकना. महाराष्ट्राचे वेगळे राजकारण आसा आनी गोंयचे वेगळे राजकारण आसा. गोंयचे गोंयकार आमचे कशे आसा, मोगाळ लोक आसा. सो तांकां जर आमी गोंयकारांक जे जाय ते दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता एज अ ऑपोजिशन आमचे रोल आसा कितें बाबा आमी एक कॉन्क्रीट ऑपोजिशन म्हणून रोल प्ले करपाचो. हेज्या लागून आयज आमी ऑपोजिशनान बसलेले आसा आनी म्हाका दिसता आमी तरी सगळे जाण मेळोन आमी कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून काम करता. पूण दिगंबर कामत खंय आसा दिसान दिगंबर कामत खंय दिसना. दिगंबर कामत आसा बरोबर. दिगंबर कामत वांगडाच आमचे कडेन कंटिन्यूस स्टेशन आसा. काल सुद्दां तो पावूंक शकना कित्याक काल खंय तरी उरलो तो. आतां तो आनी थोड्या वक्तान तो हांगा येतलो. ताणें सांगला आपूण